वन महोत्सवा निमतान पुराय गोंयभर वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केल्लें। पेडणे उगवे आयोजीत केल्ले कार्यावळीक थळावो आमदार प्रवीण आल्लेकार हाजीर आशिल्लो। मोपा विमानतळाच्या प्रकल्पा खातीर हजारांनी झाडां कातरल्यात। ते खातीर नवीन झाडां लावपाचो उपक्रम वन महोत्सवाच्या निमतान भाजप सरकारान सुरू केला अशें प्रवीण आल्लेकारान ह्या वेळार सांगले। भाजपा मंडळ अध्यक्ष तुळशीदास गावस, सुबोध महाले आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। उगया गांवान आसा वन महोत्सव आयज आमी आख्ख्या गोंयान आमी सेलेब्रेट करता BJP तर्फे। आनी आयज आमी हे सगल्यांक आमी झाडां वांटप केल्लें आसा। सगल्यांनी ही झाडां लावची अशी सगल्यांक खबर आहा। आतां ही झाडां आमच्या मोपाक लागून ही कितली झाडां कापून गेल्ली आसा, तेका लागून लोकांनी आतां ती जाता तितली झाडां लावची, कित्याक झाडां पासूनच आमकां ऑक्सिजन मेळटा। आनी तशेंच लोकांनी हेज्या फुडेंय बी ही झाडां लावपाक तुमकां ही पावस आहा तेन्नाच न्हू, ती 6 म्हयने जावनूय मागीर तुमी ह्या झाडांक उदक दिवंक जाय। आनी ही झाडां जाता तितली आमच्या पेडण्यान ग्रीनरी आहा तशी ती ग्रीनरी रावची। उगव्या गांवान श्री प्रवीण आल्लेकर आमचे पेडणेचे लाडके आमदार हजर आसात, तेंचे आमी स्वागत करता ग्रामस्थां तर्फे। आनी एक बरो इनिशिएटीव जो एवरी इयर आमचे लोक जे आसात ते ग्रीनरी मेंटेन करपा खातीर झाडांचें रोपण हे चालूच आसता। पूण आयज खास करून वन महोत्सव ह्या निमतान आमी हांगा जमल्यात आनी आमदारान तरतूद करून आमकां ही झाडां हांगासर पावोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। सो अशेंच तरेन आणखीनय जे थोडेशे म्हणजे आतां कवाथे आसात, मागीर आमचे हे काजीचे झाडां आसात, थोडीशीं आमकां हेची मेळ्ळी, पोपयची मेळ्ळी, आनीकय प्रमाणान आमकां झाडां आसात ती पावयतले ते आनी ती आमी लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतले।